आपल्या 10व्या वर्षाच्या जल्माला दिसा मेस दिता जॉन्सन वेची. 30व्या वर्षाच्या जल्माला दिसा मेस दिता दीपक जॉन फर्नांडिस. जल्माला दिसा अर्गा मेस दिता ॲन मस्करेनस. आणि वीना मिनेझस हाच्या जल्माला दिसा मेस दिता वलेरियन मिनेझस आनी कुटुंबाची. ॲलिस डिसोजाच्या अर्गा मेस दिता. अर्गा मेस दितात मिथुन कुमार. अर्गा मेस लॉलिटा मोरस. आणि आपल्या तेसावापासून मेस दिता लॉलिटा मोरस. पुलगतीच्या आत्मपासून मेस दिता वियोनेर फ्रँक. वलेरियन डिकोस्ता हाच्या आत्मपासून मेस दितात विकिता आणि मेटिल्डा डिकोस्ता. पॅट्रिक मस्करेनस हाच्या आत्म्यापासून मेस दितात लीना मार्ता. रायमन आणि लिली डिसोजा हाच्या आत्म्याक मेस दितात सायमन डिसोजा. जुलियाना पिंटोच्या आत्म्याक मेस दितात विलियम एवचिन लोबो. सिसिलिया पिंटोच्या आत्म्याक मेस दितात विलियम एवचिन लोबो. लुविस आणि मेरी दांती हांच्या आत्म्याक मेस दितात संतोष मिलान आणि दांती. नेल्सन कार्डोजा हाच्या आत्म्याक मेस दितात मुंबयतान कुटुंबांदरां. नेल्सन कार्डोजा हाच्या आत्म्याक मेस दितात कार्डोजा आणि डिसिल्वा फॅमिली. जेजू क्रिस्तय मोगाळ भाव भयणीनो, बरें करीत आनी सत उलयत शिकयता आसल्या जेजूक लगाड काडचें सुदैवाचें चिंतप बळ जावचें आयच्या वांजेलान आमकां आयकूंक मेळटा. बरें केल्यार पुरस्कार, खोटेपण आदारल्यार शिक्षा हें आमी सर्व जाणां आनी मानता. पूण आमी चरित्र वाचली तर वास्तविकतेंत सता आनी निती खातीर जियेल्ल्यांक लगाड काडलां आनी आनीत आनी अन्याय करतल्यांक उखलून धरलां. जेजूकी अशेंच केलें. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कश्टांक भियेनासतना सत उलोवंक आनी बरें करूंक दैवी कृपा मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन पावत बरे वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां आमी कलतेपणी ओळखून घेवया. हांव पदकी सर्पदेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मोनान शिंचोवन तोंडान सारून वायट आदारून आनी बोयें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बगेन सदां संकवार मरी सगळ्या जगतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया कनवळ्या बापा बुदवन तूं इनाम दिताय आनी पाताक रडतल्यांक तूं बक्षिताय. कालतेपणें तुज्या मुखार येवन आमचो गुन्यांव वळखून घेता. तर आमची तूं काकूळट कर आनी आमची पदकां तूं दाळायन बगोस. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, दया दाखोवच्या वेळार हांवें तुका जाप दिली. सडवणेच्या दिसा हांव तुका पावलो.
देश उद्धार करूंक आनी पाड पडलें दायज वांटून दिवंक हांवें तुका आकारलां आनी म्हजे परजेक एक करार कसो नेमून दिला. कैद्यांक हांव म्हणटलो भायर सरा, काळोखांत आसतल्यांक दिश्टीक पडा. वाटे देगेन तांकां सोरो मेळटलो आनी रिते दोंगर सोरोवाचें मैदान जातलें. तांकां केदींच भूक वा तान लागची ना. दगीचें वारें वा वत तांकां मारचें ना. कित्याक जो तांची दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरेशी तांकां पावयतलो. सगळे म्हजे दोंगर कातरून हांव एक रस्तो करतलो आनी म्हजे राजमार्ग उबार करतलो. पळया, ती पयस पयस तावन येतात. थोडीं उत्तर येतावन आनी थोडीं अस्तम येतावन आनी थोडीं सिनेमातावन. मळबा पासून मळबा संतोशान बोब मार. पृथ्वे उल्हासीत जा. पर्वतानो आनंदान गायन करा. कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेक बुजवण दिता आनी आपल्या कश्टतल्या लोकांची दया करता. पूण सियोनान म्हळें, सर्वेस्परा म्हाका सांडलां, सर्वेस्पर म्हाका विसरला. एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळकाक विसरत काय? आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना काय? पूण ती पर्यान विसरत जाल्यारी हांव तुका विसरोंकचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सोसणिकायेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळे आपले रचनेक थंय कनवळ्यान भरलेलो. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. सर्व आपल्या करण्यांनी तो मोगा पात्र. सकला पडलेल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. बागवलेल्यांक तो नीट उबी करता. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो सुनीतिवंत. सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतेल्याक सोमेस्तांक भय. खऱ्या मनान उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. हांवच पुनर्जीवन पोवन हांवच जीव म्हणटा सोमी. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुआम परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजून जुदेवांक अशी जाप दिली, म्हजो बाप सदनीत वावुरता, हांव तसोच वावुरता. ह्या पासत ताका जीवशे मारी जाय म्हणलें जुदेवाचें हट्ट आनीक बोळ जालें. कारण तो साबताचो कायदो मोडटलो मात्र न्हय, देव आपणचो बाप म्हणून संगीत आपणाक देवाकच सरीसाम करतालो. देखून तांकां ही ताणें जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपल्याच तकी पूत कांयच करूंक शकना. जें बाप करता तेंच पूत करता. कारण
बापू पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सक्कड पुताक दाखयता. आनीकी वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो तोवळू आमी आजा पावतल्या. कशें बापू मेल्ल्यांक उठोवंक जीव दिता तशेंच पुती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. ह्या शिवाय बापू कोणाचेरच जडती करिना. जडती करचें सगळें हक ताणें पुताक दिवन जाला. समेस्तांनी आपणाक मान दिल्ल्या बरी पुताकय मान दिजय म्हूण बापाची खुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकी मान दिना. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत मानता ताका सस्नी जिवीत मेळटा. ताचे सस्नीच क्यास्तीचे फर्मान पडचें ना. तो येदोळसो मरणांतलो उतरून जिविताक येवन पावला. सतस हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकोनचो काल येतलो मात्र न्हय, तो येदोळसो आयला. जीं कोण वो ताळो आयकतात तीं जियेतालीं. जशें आपूण स्वा जिविताची जर तशें बापानी पुताक स्वा जिविताचें जर जायशें केलां. ह्या शिवाय जडती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशा पूत. इतलें आयकून तुमी आजाप जायनाकात. मेल्ल्या समेस्तांनी ताचो ताळो आयकून समाधींतल्या भायर सरचो काल येतालो. जांणी बरें केलां तीं जिवीत भोगोवंक, जांणी वायट केलां तीं केस सोंसोवंक उरतेलीं. म्हजे सकी हांव कांयच करूंक शकना. बापान म्हाका सांगलेल्या बरी हांव न्हीद करतां. म्हजी खुशी करूंक सोदिनासता म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक म्हाका हांव करतां आनी पायसाल न्हिदी बरीच करतां. देवाचें उतार्य वगणी तुका क्रिस्ता. आयच्या वांजेलांत आनी पयल्या पासा वाचपांत जायतीं सतां पळयत पुस्तक आमकां शिकयता, पूण तीं सगळीं सतां विवर्सून आमकां समजून घेवंक वेळ पावना. एक सत हांव दामून सांगता, कित्याक त्या उतरांनी आयचो वांजेल सुरू जाता. स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा, म्हजो बाप सदांच वावुरता आनी हांवूय तसोच वावुरतां. एक विशेष काल वो वावरड्यांक काम ना, बेकार आसात. असल्या संदर्भार हीं उतरां चड गरजेचीं. आमी जाणाव काम वावर कितलो गरजेचो गे म्हणून. न्हयच कितें आमकां सांबाळ मेळटा देखून, कुटुंबां भुरग्यांक पोसूंक जाता देखून, बगर आमच्या कुडीची आत्म्याची स्पिरिताची भलायकी वावरा शिवाय उरना. वावरा शिवाय उरना. जो कोण जेवता आनी न्हिदता तो बेगीनच मरता. जो कोण वावर करिनासतना चिंतिनासतना जियेता ताची मोत दाड्डी जाता. जो कोण वावर करिनासतना जियेता ताचो स्पिरीट बरें करूंक शकना. मनशान उद्दार जाय जाल्यार, मनशाकूळ समाज कुटुंब उद्दार जाय जाल्यार आमी वावरी जाय. आमचो वावराचो कायदो आमच्या जिवितांत आसा, रक्ताच्या कणांत आसा. वय वो करजमाचो काल वावर करन करजम पाळोवंक आमी प्रयत्न करया. पयलें सत हें वावरा वरवीं आमचें जिवीत, आमची समाज वाडटा. दुसरें सत कितें गे म्हळ्यार वावरा वरवीं आमकां खुशी जाता, संतोश जाता. जर तर एकलो शेताकार एक झाड लायता, तें वाडटा, फूल दिता असो संतोश जाता. दुसऱ्या रुखान कितलींच फळां आसून ताका तितलो संतोश जायना. ताणें रायिल्ल्या झाडांत फळ दितना ताका संतोश जाता. आवय बापायक तांचें भुरगें पळयतना संतोश जाता.
एकलो बांद पिताचें घर पळयता आनी ताका संतोश जाता. वो संतोश आमकां जाय देखून आमी वावुरी जाय. देवाकी वो संतोश जाय जाल्लो तो वावुरलो आनी सर्ग आनी संवसार ताणें रचलो. त्या रचण्याच्या कामांत आमी वांटेली जाता हें समजून घेवंक जाय. देवाच्या सशक्तिवंत रचण्याच्या कामांत आमी वावर करतना वांटेली जाता. वय अशें मनशा कुळाचें कुटाम बांदून हाडटा. आमी वावरी जाय. आमी वावरी जाय न्हयच कित्याक आमकां तसो प्रतिफळ मेळटा पूण समाज वाडटा मनशांकी संतोश जाता. आनी एका कुशलान आमी तर्क करचें तर जाल्यार कशाक एका मनशाक तूं जर तर उदार मनान जेवण खाण दी पूण वावर दिनाका ताचें तोंड बावतेलें बावोंकूच जाय. कशें ओवर एम्प्लॉयमेंट इज ए प्रॉब्लेम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ताचें व्हडलें प्रॉब्लेम. म्हळ्यार काम चड काम आसचें एक समस्या आनी काम कांयच नासतना बसचें आनी एक समस्या. हें दुसरें समस्या पयले समस्याचें एक व्हडलें समस्या व्हडलें जावन आसा. आनी तसलेच जिवितांत कुटुंब उरना. उडास येता म्हाका एक कुटुंब आसलें आवय बापूय भुरगो मोगान वाडलो ताका लग्न केलें बरें चेडूं वाडलें बारी बुदोवन तें हुशार आनी घरा आयलेलें जियेतालें तें. पूण सासू माई त्या सुनेक कांयच करूंक सोडनातली. आपणाच्या गोवाक एक च्या करून सोडनातली. हें सत घडिल्लें सत तें. चेडवाचें तोंड बावलें तें रावना म्हणालें. हांव सगळें दिता न्ही गे तुका म्हणून सांगता. सक्कडी दिता वय वय तुका सक्कडी दिताय पूण ताच्या आत्म्याक आनी स्पिरिताक आनी कुडीक तूं उपास घालताय उपासा घालताय. वय तें चेडूं तें रावलें ना. गोवा कडेन हांगून दुसऱ्यांचो घर केलें आनी एक कडेन जाल्या इतल्यानच एकलो सयरो गेलो. थंय आसली ताचे म्हाजे वडील त्या थंय नातली. दुसऱ्यान ताच्या भयणीन एक कप च्या दिकली. आयिल्ल्या बरा ती एकदम बिगडली. हांव आसली न्ही गी म्हाका करूंक जायना गे च्या म्हणून. हें चिल्ला सांगता जावंक पुरो. हांवें सांगचें सत कितें गे म्हळ्यार कशें आमी आमच्या खाणा जेवणान बरेपणान वावुरता गे वांटून जियेता गे आमच्या वावुरांतय आमी वांटून जिवंक जाय. तेन्ना मात्र आमचे समाज वयर येता. तें आमी शिकना. आमी आपुणूच चड करता आनी मारती जावन मरता म्हणून भाव घालता. तुज्या हंकारान तूं मरताय. वय हंकारान तूं मरताय. तुजो वावर वांटून दी. आनी पळय सभेचें शिकापी तेसा कॉलेजियालिटी म्हणटा आमी. वय तर मोठ्यान सांगचें तर जाल्यार सुरस हो देव आमचो बाप सदांच वावुरता. ही पृथ्वी ताका साक्ष जावन आसा. रचना जावन आसा बापाचें वावर आनी आतांची पृथ्वी रचनेचें काम. त्या रचनेच्या कामांत आमी वांटेली जाता. दुसऱ्यांकय वांटेली जावंक सोडटा. तेन्ना मनशाचें कुटुंब मनशाचे समाज संतोशायन बाळटा. ह्याच परी जिवंक ह्या खरेंच मात पयस आत्मा आमकां प्रेरण दिवं दी म्हूण मागया. Krista
तुझ्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या पानी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा ह्या बलिदाना वरवीं आमची पातकी सैमाची खतां कणवळायन धुवन काड आनी आमकां अदीक अदीक नवी मनशां करूंक तुजी सोडून जोडोवंक आमकां तूं फावय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासुया. वयशाली करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करून आमची मनां शुद्ध करून आमची काळजां फावो करतायत आमकां तुज्या भुरग्या. वो नवो काल सोडून येसो आमच्यो दंड वंदवण्यो दाबोवन तुजी साखरी करून निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सगळ्या वस्तूंचो पावतो मोल दिवन सरानांत असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे स्तुती करून निरांतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोंसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगात. पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस मनशां बसो ते वारावतले. हें म्हज्या उडासा करात. Bort so gut purgatoria. Gesù melo, Gesù ci manzana, Gesù novian, vetolo. बापा जेच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणाचा आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोड आनी सोडूंची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका काळ जाणता दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तां पवित्रत्मा वरी एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके प्रितेमेचे विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या केवर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे श्रीगतींत मेल्ल्या समेस्तां तुजे परजळी मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता.
आमकां मरिये देवाचे माये संगती बागेवन दम दिता आनी सरकाळी तुका मान व्हरल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गो आमकां फोव कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या आमच्या बापाच्या मागणे आमी आतां सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां वाचय. सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवादाय करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीचे बागडे आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान त्रेकतले आमकां तुज्या उदारका कोतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर कांदांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बावडताचे दीस घाल आनी तुज्या कुशीवर म्हणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवणा पयल्यान ती आमी समेस सुभागी. सुम्या तुजे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांक आत्मी वोका दिवच्याक वो उंड्या आनी दाकारा मायनाचो संस्कार
तुझ्या पुतान घडोवन दवरला तो आमकां केंसीचें कारण जावंक निर्मी नाका बगा ताच्या वरी आमकां तुजें जिवीत आनी सोडवण मेळासें कर म्हूण आमी तुजे लागीं गलतेपणी मागता त्या क्रिस्ता आमच्या सम्या मारिफान सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार देवा दया काकुळतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवनाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका हे जेजू हांव काकूट मागता दितलोय म्हणपाक येता जल्मोची पातकां कांटाळता आयच्यान ती सगळं सांगता